नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गरज पडल्यार म्हादय खातीर राजीनामो दिवपाची तयारी. केंद्र राज्यमंत्री श्रीपाद नायकाची शिटकावणी. केंद्रान कळसा भंडुरा प्रकल्पाक दिला तो बावटो चुकीचो. गोंयकारांचेर अन्याय, एकतर्फी निर्णय म्हणटा श्रीपाद. म्हादयचेर कळसा भंडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआराक केंद्राची मान्यताय. अधिसुचोवणे उपरांत हेर राज्याक विचारपाची गरज ना. मात डीपीआराचो फुडार थारतलो सुप्रीम कोर्टांतल्या एसएलपीचेर. दोन 2022 निरोप दिवन नव्या वर्साच्या येवकाराक गोंयांत देशी विदेशी पर्यटकांची गर्दी. कांय कडेन ओल्ड मॅन हायवे धरून मुखेल शारांनी वता थंय ट्रॅफिक जाम. दर्यावेळो फुल. गोंयकारांक तशेंच ट्युरिस्टांचे नवीन वर्साच्या पार्ट्यां खातीर आवडटे डेस्टिनेशन. सुरक्षे खातीर गोंय पुलीस सज्ज. एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड, एंटी सॅबोटेज टीम फिल्डार. डीजीपी उलयलो प्रुडंटा कडेन. बिचार स्कुबा डायव्हिंग करपाक गेल्ले कडेन 72 वर्सांच्या मुंबयच्या पर्यटकाक आताक. चिखले हॉस्पिटलांत व्हरता म्हणसर तो सोंपलो. बॉडी पोस्टमॉर्टमाक. जमीन वळखावपाच्या केशीत मोठी अटक. कोट्यांनी रुपयांच्या ह्या घोटाळ्यांत आदलो काणकोणचो सब रजिस्ट्रार प्रेमानंद देसायाक एसआयटीन केली अटक. डॉमिनिक आणि जोआनाच्या कार्यावळीचेर घाल्ले 144 कलम फाटी घेतले ना जाल्यार कार्यकर्त्यांची उपासाची शिटकावणी. 144 कलम चुकीचे. कार्यकर्त्यांनी केलो निषेध. सनबर्नाच्या काळात चोरांचो धुमाकूळ. महाराष्ट्र कर्नाटकातले 2 चोरांच्यो टोळयो. हणजूण पुलिसांनी चोरांक अटक केल्या. 22 लाखांचे मोबाईल जप्त. अजूनही येतात कागाळी. पेडण्या गडेकार फाटल्यात 8 दिसां सावन नळाक उदक ना. थळावे पावले पीडब्ल्यूडी ऑफिसान. उदक येना जाल्यार भुरग्यांक घेवन खात्याचेर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी. खबरो विस्तारान. म्हादयचेर कळसा भंडोरा प्रकल्पाच्या डीपीआराक केंद्रान मान्यताय दिल्ल्यान खवदळ. ह्या डीपीआरात कांय गजाली स्पष्ट बरयल्यात. तातूंत उदकाचो वापर म्हादय ट्रिब्युनलाच्या अवॉर्डा प्रमाणूच करचो म्हण सांगला. त्या भायर गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या सुप्रीम कोर्टात एसएलपी आसात तांच्या निमण्या निकालाचेर डीपीआराचो फुडार निश्चित जातलो. म्हादयचेर कर्नाटकाच्या वटेन एकतर्फी भूमिका घेत केंद्र सरकारान कळसा आनी भंडुरा शिपणावळ प्रकल्पांक मंजुरी दिल्ल्यान गोंयांत खवदळ पडला. म्हादयचे उदक वांटप आनी वाद मिटोवंक 2010 म्हादय ट्रिब्युनल तयार जाल्ले. ट्रिब्युनलान 2.18 TMC उदक भंडुरा आनी कळसा धरणांतल्या 1.72 TMC उदक वळोवपाक मान्यताय दिली. त्या खातीर गरजेची मान्यताय घेवप आनी हेर अटी आशिल्ले. ट्रिब्युनलान कर्नाटकाक हो अवॉर्ड दिलो. 2018 महाराष्ट्र आनी गोंयान ह्या अवॉर्डा आड सुप्रीम कोर्टात एसएलपी म्हळ्यार स्पेशल लिटिगेशन प्ली फायल केली. त्या उपरांत कर्नाटकान आपल्याक हे केशीत पार्टी करचे म्हूण IA सादर केलो. तो कोर्टान मान्य केलो. ट्रिब्युनलान दिल्लो अवॉर्ड केंद्र सरकारान 27 फेब्रुवारी 2020 अधिसूचित केलो. 1956च्या इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट ॲक्टाच्या कलम 6 प्रमाण केंद्र सरकारान ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड अधिसुचोवणी काडून जाहीर करपाचो आनी हो निर्णय निमाणो आनी सगळ्या संबंधीत राज्यांक बंधनकारक आसता आनी नोटिफिकेशन काडटाच तो लागूय जाता. केंद्र सरकाराच्या CWCन कर्नाटकाच्या प्रकल्पांक डीपीआर मंजूर करतना एक महत्वाचो मुद्दोय नोंद केला. ट्रिब्युनलान पयलींच अवॉर्ड दिला तो केंद्र सरकारान लागूय केला. इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट ॲक्टा प्रमाण तो संबंधित राज्यांक लागू जाता. केंद्र सरकारान नोटिफिकेशन काढले उपरांत
प्रकल्पा खातीर संबंधित हेर राज्यांच्या मान्यतायेची गरज उरना. CWCन कळसा आणि भंडुरा प्रकल्पा खातीर DPR मंजूर केला तो अटी सयत. प्रोजेक्ट ऑथॉरिटी म्हळ्यार कर्नाटकान अवॉर्ड दितना घाल्ले EC कायदेशीर मान्यताय घेवप गरजेचे. ट्रिब्युनलाच्या आदेशाप्रमाण उदक वळयतात ताचेर नदर दवरूंक ऑथॉरिटी तयार करची पडटली. हे ऑथॉरिटीत संबंधित राज्यांचे प्रतिनिधी आसतले. मात ही सगळी मान्यताय सुप्रीम कोर्टान घातिल्ल्या कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोयच्या SLPच्या निकालाचेरूच लागू जातली. म्हळ्यार DPRचो फुडार SLPच्या निकालाचेर थारतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गरज पडल्यार म्हादय खातीर राजीनामो दिवपाची तयारी केंद्राचो राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान दाखयल्या. केंद्रान कळसा भंडोरा प्रकल्पाक दिला तो बावटो चुकीचो. गोंयकारांचेर अन्याय, एकतर्फी निर्णय म्हण केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक तिडकलो. विरोधी पक्षान टिका करचे परस एकठांय येवन विशय तडीक लावचो म्हण ताणें उलो मारला. गरज पडल्यार खंय कोर्टान वतले. काल राती BJPच्या कोर कमिटीच्या बसकेत म्हादय आणि टॅक्सीचो इशू चर्चेक आयिल्लो म्हूण सुत्रां सांगतात. मंत्री सुभाष शिरोडकार आणि रोहन खंवटे बसकेक हजर आशिल्ले. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण दोतोर प्रमोद सावंताचे मंत्रिमंडळ PM नरेंद्र मोदीक मेळटले. म्हादयचेर केंद्राचो निर्णय गोंयकारांचेर अन्याय म्हूण ते खंय मोदीक सांगतले. सोमारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत निर्णय जावं येता. जे हियरिंग जावंक जाय आशिल्लें, गोंयाकय विश्वासान घेवंक जाय आशिल्लें, परंतु हे गोंयाकय विश्वासान न घेतना हो तो एकतर्फी निर्णय जो केल्लो आसा हो चुकीचो आसा आणि ह्या अन्याया विरुद्ध संपूर्ण गोंयकारांक हांव आव्हान करता, अपील करता की तांणी सगळ्यांनी आपापलें योगदान ह्या निर्णय फाटी घेवपा खातीर सगळ्यांनी दिवचें. सगळ्या विरोधी पक्षांक आव्हान करता की तांचें सहकार्य ह्या सगळ्या गोष्टीक दिवचें आणि हो निर्णय परतुवपाक निश्चितपणे आमी जर एकत्र जाले तर आमी हो निर्णय परतून घेवपाक यशस्वी ठरतले. प्रक्रिया प्रत्येक जे कितें साधन आमचे कडेन आसतलें, पयली गोष्ट आमी प्रायम मिनिस्टराक मेळटले, जलसंसाधन मंत्र्याक मेळटले, आमचे होम मिनिस्टर आसा तांकां मेळटले. आणि सपोज खंय जाल्ला जाल्यार निदान कोर्टान परत वचप मार्ग मोकळो आसा. आमी हेका खंयच फाटीं रावचे ना. ना कोण गव्हर्नमेंट कोणाचें जायना, पूण जो अन्याय जालो अन्यायाक आमी खंय तरी मुखाट्यान मान्यताय दिवप हें बरोबर न्ही. ह्या विशयाक सायडीन दवरलें म्हणपाक हरकत ना. सर एका सायडीच्यान म्हणटा तुमी सबड्युटीज मेळटा, एका सायडीच्यान तुजें ओन गव्हर्नमेंट, यू आर अ युनियन मिनिस्टर, तुमचें ओन गव्हर्नमेंट एक तरफा डेफिनेटली ही चूक अन्याय म्हणटा आमी, म्हणून आमी हो अन्याय जाला म्हणटा. ही चुकीची गोष्ट केली. हांव सीएमा कडेन काल उलयलां की सगळ्या पक्षांक बरोबर घेवन ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन आमी दिल्लीक या आणि आमची भुमिका जी आसा जें कितें आमचेर अन्याय जाला तो अन्याय ते हो जो निर्णय आसा तो फाटीं घेवपाक आमी तांकां मीर आलेमान सांगला की ह्या इशूचेर आमी सगळ्यांनी रिजायन जावचें, सगळ्यांनी रिजायन जावपाक शो आसलें. हे पळय रिजायन जावप ताचेर हें न्ही, उपाय न्ही. आमी मागीर रिजायन जावप आमी पळ काडप, फाड्डा करून पळप अशें जाता. सर फाल्यां जायना जाल्यार वूड यू रिजायन? फाल्यां जायना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंट तुमचें आयकना, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट मिनिस्ट्री न्हू. वूड यू रिजायन एज अ मिनिस्टर? आयकून पयलीं घेवया मरे, आयकना जाल्यार ताचेर विचार करूया मागीर. नो पूण ऑप्शन आमी आमच्या हातूंतल्यान हय डेफिनेटली नो प्रॉब्लेम. लोकांची हें पयलें, बाकीचें नंतर. गरज पडल्यार दिवपाक काय हरकत ना. हे शेवटी लोकांच्या हिता फुडें मंत्रिपद कांय न्ही. गोंयांत सध्या म्हादयचो आणि टॅक्सीचो हो एक मेजर इश्यू चालू आसा आणि काल ह्या संदर्भात बीजेपीची कोर ग्रुपाची मिटींग जाली. बीजेपीच्या कोर ग्रुपान रोहन खंवटे आणि सुभाष शिरोडकार यांका दोगांयकूय आपयल्ले, कित्याक हे दोनूय इश्यू तांकां लिंक आशिल्ले. आणि एक म्हणल्यार सोर्सिसा कडल्यान कळ्ळें इन्फॉर्मेशना प्रमाणे की एंटायर जे कॅबिनेट मिनिस्टर आसा सगळे जाण आसा ते एक वेळ वचून PM मोदीक मेळपाक शकता आणि ते वचून PM मोदी सांगूंक शकता की जे म्हादय संदर्भात जे डिसिजन जाला ते जे म्हादय संदर्भात डिसिजन जाला त्या डिसिजन गोंयचे इनजस्टीस जातलें म्हणून. जे म्हादय संदर्भात जे डिसिजन जाला ते गोंयचे अन्याय आसा म्हणून. हेजेर फायनल कांयच ना, कारण ते जेन्ना सोमारा कॅबिनेट जातली तेन्ना हेजेर डिसिजन फायनल जातलें. स्टुडंटा खातीर शिरीश कोळपेकर. 2022 सोंपलें. नव्या वर्साक येवकार दिवंक गोंयकार तशेंच ट्युरिस्टांच्यो वता थंय झुंडी. कोविडाच्या 2 वर्सां उपरांत गोंयांत परत देशी विदेशी ट्युरिस्टांनी गोंय फुल्लां. रस्त्या कुशीक ओल्ड मॅनाक घेवन भुरग्यांची शबय.
बीच बेल्ट हायवे धरून मुखेल शारांनी वता थंय ट्रॅफिक जॅम, दर्यावेळो फुल, मिडनाईट मिसाक मुखेल शारांनी चर्चीचेर झगमगाट. गोवा एक ऐसी जगह है इंडिया में जब भी बीच की बात आती है, एंजॉय करने की बात आती है, तो हमेशा गोवा का ही नाम आता है सबके मुंह पर. तो हमें ये लगा कि हमारी लाइफ में एक ये था, हमने सोचा था कि 31st हमने गोवा में कभी नहीं किया, इस बार हम फर्स्ट टाइम करेंगे और ये हमें मौका दिया. गोवा में वैसे तो बहुत बार आए, लेकिन सनसेट का जो मज़ा है समझो आज पहली बार लिया तो बहुत अच्छा फील हुआ. और यहाँ पे आके ऐसा लगा कि सचमुच में कोरोना के बाद से फिर इंडिया चल पड़ा है. क्या पुणे महाराष्ट्राचं पुण्यावरून आला. कधी आला? अजून 3 दिवस झाले असतील. हां, मुद्दामून नवीन वर्ष हे करायला, सेलिब्रेट करायला आला. हो, नवीन वर्षाचं कसं काय वाटतं? छान वाटतं गोवा. कोल्हापूरचं आहे. कसं वाटतं आपल्याला गोव्यात? मस्त, प्रश्नच नाही, एकदम छान. मुद्दामून तुम्ही न्यू इयर सेलिब्रेट करायला झाला गोव्यात? हो हो हो, अगदी दरवर्षी येता की यंदा? दरवर्षी येते आम्ही. हां, दावणगिरे. कब आहे? कल आहे. कल आहे. स्पेशली आए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए. तो कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा. आता ओल्ड मॅन केला वरस काबार आता इसको नाम कोण येयलोले. सो ओल्ड मॅन म्हणजे एक पयलीं सगळ्यांक तुगे वायट जिवितांत तें अशें. सो आम आज ते रातीको लासतले आनी न्यू इयरा भितर सरतले. सो जलाबादच्या भुरग्यांक तेणी ओल्ड मॅन केला तेंचे 2022 वर्स बरें येयलें म्हूण आनी वर्सा थँक्यू म्हणला. आनी 2023 तांकां बरें बरोस येयचें, तांकां गूड हेल्थ मेळचें आनी सक्सेसफूल 2023. पोन्ने वर्स गेले अशें, ताका लागून आमी केला ओल्ड मॅन. आनी वर्स येतलो, ताका लागून आमी आतां आम रातीको मागीर एक क्लास येतले, ताका लागून आमी केला पोन्ने वर्स वयतो म्हूण. गोंय गोंयकारांक तशेंच ट्युरिस्टांचे नवीन वर्सा खातीर पार्ट्यांचें आवडटें डेस्टिनेशन. अशा वेळार तांच्या सुरक्षे खातीर गोंय पुलीस सज्ज. गर्दीचे कांय स्पॉट पुलिसांनी सोदून काडल्यात. थंय योग्य तो पुलीस फोर्स घाला म्हण DGP जसपाल सिंगान प्रुडंटाक सांगलें. एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड, एंटी सेबोटेज टीम फिल्डार घाल्यात म्हण DGP एक्सक्लुझिव्हली प्रुडंटा कडेन उलयलो. The Goa police has been planning for quite some time to ensure that the New Year Eve passes off peacefully. Extra staff has been mobilized from all other units. In addition to that, we will also be deploying our anti-terrorist staff also, so that in case of any such incident, they are immediately available on hand to respond to a situation. At the same time, we are also deploying our anti-sabotage check teams also. In case somebody forgets his or her package anywhere and people may call that some unidentified object is lying, so that can also be quickly checked and verified and removed from the spot so that it does not create unnecessary panic. Most important is that since it is the New Year Eve, people would be enjoying, I would suggest that no drunken driving should be done, and one of the person or at least the driver should not be under the influence of liquor, so that the New Year Eve passes off peacefully and there is no mishap anywhere on the local roads. कोट्यांनी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्यांत एकार एक अटक चालू आसा. ह्या केशींत SITन आतां आनीक एका अधिकाऱ्याक उखल्लो. वर्साच्या निमण्या दिसा SITन काणकोणचो आदलो सब रजिस्ट्रार प्रेमानंद देसायाक उखल्लो. बार्देजांतल्या कांय प्रॉपर्टीचे बेकायदेशीर सक्सेशन डीड तयार केल्ल्याचो ताजेर आरोप आसा. शिवोले सड्यांत 5 पिलर चर्च चलोवपी पेस्टर डॉमनीक आनी जोआनाच्या कार्यावळीचेर घाल्ले 144 कलम फाटी घेवचे नाजाल्यार उपासाक बसतले म्हण ताच्या कार्यकर्त्यांनी शिटकावणी दिली. शेनवारा ऑफिसांत उपजिल्लोधिकारी ना म्हण खबर आसतना ते निवेदन दिवंक ऑफिसांत आयले. 144 कलम लायला ते खंय बरोबर न्हय, तांणी निशेध केलो. ऑन 28/12/2022 तेंच्यांनी एक ऑर्डर काडली
आणि ऑर्डर कितें काडली एक प्रिमायसिसाची काडली आणि सेकंड वन काडली ती रिगार्डींग रेसिडेंटल ऑफ पास्टर डॉमिनिक आनी पास्टर जॉन. आतां म्हाका सांग, आतां 144 सेक्शन कित्याक काडला? आमचो फंडामेंटल रायट, आमी क्रिश्चन्स एज अ क्रिश्चन कम्युनिटी आमी खंयसरूय वचोंक शकता. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हॅज गिवन अस द रायट, आर्टिकल 14. आणि हे गव्हर्मेंट कित्याक इनइक्विलिटी करता? आर्टिकल 14 सेज वी हॅज टू बी इक्वल, रायट टू इक्विलिटी. आणि आमकां फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, आमी कितेंय करूं शकता, आमी कितेंय फेथान बिलीव करूं शकता. आयज हांव 12 वर्सां, फाटल्यान खूब जाण भाव भयणां आहा जी 20 वर्सां थिंगासर वयता. कित्याक आमचो सावंड परमिशन स्टॉप केला? आणि गव्हर्मेंटान 144 सेक्शन कित्याक हे केला, घातला? He is mentioned over there that there is lot of incidents of law and order. There are serious law and order. But let me also remind you, for the past 5 years, in the government of Manohar Parrikar, okay, he being the government, I'll tell you what he has done for us and for the other Catholic communities. They have, in fact, he worked together. If he fails to stop harassing us, we will have to take up hunger strike. Yes. And for which it will be a revolt against the whole thing that is happening right now, and the state government of Goa will be responsible for all this action, for the law and order. वास्को बायणा बिचार स्कुबा डायव्हिंग करून गेल्ले कडेन 72 वर्साचो मुंबयचो ट्युरिस्ट प्रकाश खैर आताक येवन सोंपलो. बोटीत आसतनाच खंय ताका श्वास घेवंक त्रास जावपाक लागले. वेळेर हाडो मेरेन तो श्वास घेतालो म्हण थळावे सांगतात. एम्ब्युलन्सीक उशीर जालो म्हण लायफगार्ड आनी लोकांनी ताका प्रायव्हेट कारीन चिखले हॉस्पिटलांत व्हेलो. हॉस्पिटलांत पावो मेरेन तो सोंपलो. बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडल्या. म्हळ्यार हिंगा ट्युरिस्ट येता न्हू स्कुबा आनी वॉटर स्पोर्ट्स करपाक. ते ट्युरिस्ट म्हणजे बोटीन तो स्कुबा करपाक गेल्लो थिंगा. थिंग स्कुबा करपाक गेलो थिंगा तो आय थिंक ही वॉज स्विमींग और समथींग वॉट वी कॅन हियर, एंड देर ही गॉट एन अटॅक म्हणून. सो ही वॉज इमिडिएटली रेस्क्यूड. आमगेले एक बोट आहलो थिंगा, आमी ताका हेल्प केलो वयर येवपाक. तो काय वयर हाडलो. मागीर डिस्ट्रिक्टच्या लायफ गार्डान भरपूर हेल्प केलो ताका. सगळे ते पॅरामेडिक्स बी दिले आनी दे ट्रायड टू ब्रिंग दीस इन टू हिम. ही वॉज स्टील ब्रिदींग वेन ही वॉज हियर. एम्ब्युलन्स आहा पयलीं, एम्ब्युलन्सा मातशें डिले जालें म्हणून प्रायवेट गाडी केली आनी ताका आमी आतां हितून धाडला, चिकालेम कॉटेज हॉस्पिटलान धाडला. बायणा बिचा वयल्यान पुरण मिडिया खातीर विक्रम नायक. 27 ते 30 डिसेंबराक सनबर्नाक चोरांच्या 2 टोळयांचो धुमाकूळ. हळदूण पुलिसांकडेन मोबायल चोरीच्या केशीच्यो राशी पडल्यात. अजूनय चोरयांच्यो कागाळी येत आसात. चोरांची टोळी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाची. हळदूण पुलिसांनी चोरांक धरून 22 लाखांचे मोबायल जप्त केल्यात. कंप्लेनी लोक अजून चालू आसा येवपाचे. एप्रॉक्सिमेट फिगर हांव तुमकां दिवपाक शकपाना, कित्याक अजून कंप्लेनंट जे आसा रातचे कोणाचे मोबायल मिसींग जाले ते अजून येवप चालू आसा अजून. आनी हेर कितें इन्सिडंट ना, आनी तशें कांय अनटुवर्ड्स इन्सिडंट्स कांयच जालें ना. जे सनबर्न इव्हेंट आसा तो सगळो पिसफुली जालो आसा. 20-22 लाखांच्या वयर किमतीचे मोबायल जप्त केले. तरी आसतना काल पासून आणि काल लास्ट डे आसलो. आयज आतां पुलीस स्टेशनाचेर आमी येयले जाल्यार अजूनय बीन लोक कंप्लेनी दीत आसात कितले तरी मोबायल येयले म्हणून. आनी अजून तांकां जो पर्यंत त्यो फूल कंप्लेनी येयना तो पर्यंत फिगरूय अजून कळना. कित्याक म्हणटा कंप्लेनी येवप चालू आहा. स्टुडंटा खातीर हांव हांतून सांगूंक सुद्दां पडटलें. मोपाचो विमानतळ अजून सुरू जावंक ना आनी येन्नाच पेडण्या उदकाक मारामारी. विमानतळ पुरायपणान सुरू जाल्या उपरांत कितें हाल जातले? पेडण्या गडेकार भाटलेकारांचो सरकाराक प्रश्न. फाटले 8 दीस खंय तांकां उदक ना. पयऱ्यान उदका पुरवण जातली म्हण खंय सांगिल्लें, आतां तेंय ना. नळाक उदक येना जाल्यार भुरग्यांक घेवन PWD खात्यांचेर मोर्चा व्हरपाची गांवकारांची शिटकावणी. आमी 4 दिसां आदीं मोरजकार सराक मेळ्ळ्या आमकां उदक येना म्हणून. पयल्यान आमकां एकदां उदीक सोडटात. आतां 4-5 दीस जाले उदकूच येयना. तर जेजू धाडटा तो आमकां टँकर धाडटा. टँकर धाडून लोकां कडेन वेवस्था ना. आयदनां भरूची वेवस्था जायना. तरी आसतना आजूय आमकां दिता म्हणून करतात. ऑफिसान येयल्यार ऑफिसर मेळना. तेन्ना
आमी सगळीं दिसर जमा जाल्या उदीक आमकां एक्चुली केन्ना एक वर तरी दिसान 1-2 वरां 3 वरां जे आमकां पयलें ना आमचो टर्न आमकां मेळोंक जावं. तुमचो एअरपोर्ट जाता हॉटेलां जाता पण आतां समजा एअरपोर्ट चालू जावंक ना हॉटेलां रिसॉर्ट जावंक ना तर आतांच ही परिस्थिती 8 दीस उदक बी मेळना तर उदीक आमकां मागीर कितें मेळटलें. ऑफिसान 2 फावटी दिल्ली कंप्लेनूय दिल्ली खंय आहा तेज्या उपरांत थोडे दीस मातशें येयलें उदक मागीर तेज्या उपरांत परत येवंकूच ना आतां 8 दीस जाले काल मातशें कितें येयले बारीक येयले ते पयर प्रेशरूय नासलो तेका कोमरादीस हांगासर बालद्यो बीन घेवन येतले धंदो घेवन बसतले आं ती बायलां सगळीं येतली भुरग्यांक बीन सगळ्यांक घेवन येतली कित्याक उदीक मेन न्हू उदीक ना सगळीं कामां उरता आमची. 4 दीस पयलीं आमी येवन जेईक मेळ्ळेले हांगासर मोरजकाराक तेन्ना तेणें आमकां सांगलेलें उदीक तुमकां सारकें मेळटलें तुमकां पयऱ्यान उदीक सोडटा म्हूण सांगलेलें पूण आयज आमचो पयरो आहलो पूण आयजूय आमकां उदीक ना. संवसाराचो सगळो व्याप सांबाळून एक बायल स्वावलंबी आनी आत्मनिर्भर जावंक शकता. कितल्याशाच बायलांनी हें सिद्ध करून दाखयलां. आमच्या सप्तकी माळेंतली अशीच एक स्वामिनी पर्वरीचे प्रज्वला नायक. गेली कितलींशींच वर्सां ते वेगवेगळ्यो केकी तयार करता. क्रीम केक, फॉन्डंट, टी टायम केक, कप केक, जेली केक आनी हेर. हालींच ताणें नॅशनल चॅनलाचेर बेकर स्टुडियोत वांटो घेवन ते टॉप 15त आयिल्ले. I sing for joy when I see cake. Yes, we are heading into a new year. आणि आमच्या बरोबर आज अशीच एक स्वामिनी आसा प्रज्वला नाईक जी आमकां हेल्प करतली न्यू इयर सेलिब्रेट करपाक. हाय प्रज्वला, वेलकम टू अवर सिरीज स्वामिनी. सो प्रज्वला, वी ऑल नो यू and I think by now the nation knows you. So just tell us what you're going to do today. So now I'm going to ice this cake. I'm going to do it in a New Year theme. Where I have some fondant toppers with me and cake gel I have. So with that I'm going to decorate this cake. So Prajwala was among top 15 in Baker Studio, which was held on ZTV in season 2. So Prajwala, तुझो experience कसो? You are from Goa. You must have started from home baking to reaching at the national level. How was your experience, Prajwala? It was fantastic. I learned a lot over there. Like when म्हाका पयलो कॉल आयलो तेंचो like I could not believe that I have been selected. Like गोंयान अशे कमी opportunities मेळटा गोंयच्या लोकांक स्पेशली at the व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर आपली स्कील दाखोवपाची. And when I got a call, I was like unbelievable it was for me. So म्हाका आतां प्रज्वला एक सांग, how you started your journey in baking, because I'm sure our viewers are eagerly waiting to know your journey from Goa to the national level. Yeah. So I have completed the MBA and after MBA I was having interest in a cake, so I thought of starting a cake business. My family is into the business in a cloth line, so I thought why to go for the job, like jobak वचपाचें केन्ना interest नासलोच. So I started with the cake orders. फर्स्ट घरातल्या घरान करून घरान दिली, मागीर फॅमिलीन केली एंड देन स्लोली स्टार्टेड विथ द ऑर्डर्स. वेन आय स्टार्टेड टेकिंग ऑर्डर्स म्हजी जी ओळखीची असली फर्स्ट बॅच म्हाजो स्पेशली, हांव बेकिंग क्लासीसूय कंडक्ट करता, सो म्हाजो फर्स्ट बॅच जो आसलो तो ऑल माय फ्रेंड्स एंड सम नोन पिपलाचो आसलो तसो. एंड माय सेकंड बॅच ऑल्सो ऑलरेडी फूल दॅट टायम. जेन्ना हांवें फर्स्ट बॅच घेतलेलो ऑलरेडी सेकंड बॅचूय फूल आसलो फॉर अ बेकिंग क्लास. सो देन आफ्टर दॅट देर वॉज नेवर लुकींग बॅक. ऑल्सो लायक जेन्ना हांव केकाचे म्हणजे केक शिकयताले दे वर डिमांड टू लर्न अ डिफरंट थिंग. सो आय थॉट ऑफ अपग्रेडिंग माय सेल्फ. I have learned from some international artists, cake artists. I have done my certification course from Labon, which is in Bangalore, proper certification course. And also I have learned from a different, like I believe आपली नॉलेज सदांच वाडत रावप. सो आमच्या बरोबर ही एक स्वामिनी आशिल्ली प्रज्वला नायक, जिणें गोंयचें नांव नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां म्हणल्यार फेमस केलें. गोंयकारांक एक नामनेची गजाल. आणि आज न्यू इयर सेलिब्रेट करपाक एक क्विक आनी फास्ट असो तेणें आमकां केक करून दाखयलो. थँक्यू व्हेरी मच प्रज्वला. दीस इज अपर्णा बडिगर विथ ओंकार फहारी. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ.
गर्देच्या सुवातीने मास्क वापरा. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरे करू.